न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेतात। तर आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी जाल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। फाटले कितलेशेच दीस जाले मंत्री गोविंद गावडेचो विशय गोंयभर गाजत आसा। फोंड्या उठाचे कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त स्टेटमेंट केल्ली आनी ते स्टेटमेंटा उपरांत ताचेर पक्षांतर्गत कारवाय जावची अशें म्हणून मुख्यमंत्र्याचेर दबाव आशिल्लो। हेच फाटभुंयेर सेंट्रल फुडाऱ्यां कडेन चर्चा करपा खातीर भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक दिल्ली गेल्लो। कालच तो गोंया आयलो आनी ह्या सगळ्या घडामोडींचेर जेन्ना दामूक विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की आपूण मंत्री गोविंदा कडेन हे विशीं उलोवप केला। ताणें आपलें कितें मत मांडूंक जाय तें मांडलां। आपूण ताका पक्षाचे शिस्तीचे बाबतींत जें कितें सांगूंक जाय तें सांगलां। हे विशीं जो अहवाल आसा तो आपूण दिल्ली धाडून दितलो आनी दिल्लींतल्यान जे कितें निर्णय येतलो तो लागू जातलो। सो मंत्री गोविंदाचे बाबतींत आतां कितें निर्णय भाजपाक येता तें पळोवचें पडटलें। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी आसा ती टॅक्सीकारांचे बाबतींत। एप बेस्ड एग्रिगेटराक गोंयच्या टॅक्सीकारांनी खर विरोध केलो। हे विशीं तांणी आयज मंत्री बाबूश मोन्सेराताची भेट घेतली आनी ताका आपल्या मागण्यांचें निवेदन दिलें। तशेंच जे गॅझेट नोटिफिकेशन काडलां एग्रिगेटरा संबंदात तेकाय टॅक्सीकारांनी खर हरकती घेतल्यो आनी आयज येरादारी खात्यान वचून तांणी आपल्यो हरकती नोंदयल्ल्यो आसात। तिसरी एक बातमी आहा ती डिसेबल आसात जे लोक तांचे बाबतींत जे डिसेबल लोक आसात तांचे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत एक हॉस्टेल उबारतलो आनी थंय तांच्या रावपाची सोय करतलो अशे तरेचे म्हत्वाचे स्टेटमेंट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्ले आसा। ह्यो तिनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांत सरान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। त्यो म्हटल्यार एक गोविंद गावडेचें प्रकरण जे सद्या गोविंद गावडे वादग्रस्त आसा स्टेटमेंट केल्लो ताका लागून। तशेंच दुसरी बातमी म्हटल्यार टॅक्सीकारांची आनी तशेंच तिसरी जी बातमी तांणी सांगिल्ली आसा ती म्हटल्यार मुख्यमंत्री सावंताची। फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। ऐश्वर्याची जी अपडेट आहा म्हणजे ती सुरावली बेकायदेशीर रितीन गॅस सिलिंडर भरपी भंगार अड्ड्याचेर कोल्हा पोलिसांनी धाड घालून गाडयेन आशिल्ले 80 सिलिंडर आहा ते जप्त केले आसा आनी ते हे जे गॅस भरपी आहा तांकां 5 जाणांक ह्या प्रकरणात अटक केले आसा। थंयसरले जे लोक आहा ते अशें म्हणटा की हो जो अड्डो आसा पळय तो पयलींच्यान चालू आसा कांयच एक्शन करिना। उपरांत थंयसरले जे उपसरपंच आहा तांकां विचारलें तेन्ना सांगलें की हो जो अड्डो आहा पळय तो ताणें एकदां मातये भरवण केलो उडयलेलो मात उपरांत तो जो दोनी आहा तेणी परतून घातले आसा। सो तेजेर आतां तेंच्यांनी केस घातलेली आसा आनी एन जिल्लोधिकाऱ्यान तशें ते मागणी केली आसा की हेजेर बेगीन बेग कारवाय करची म्हणून। आनी दुसरी जी म्हणजे की आतां सद्या पावस सुरू आसा आनी पावसा लागून खुबशे लोकांची ही जी ना ती विस्कळीत जाली आसा। आसामाक सद्या आसाम, त्रिपुरा, सिक्कीम आनी अरुणाचल प्रदेशाक सद्या हुंवाराची स्थिती आसा। थंयसर सगळे हुंवार येयला आनी तशेंच सिक्किमाक आतां भुंयकंप जालो आसा। हे धरून जो हुंवार आनी भुंयकंप हे धरून सुमार 37 जाणांक मरण आयलेलें आसा आनी ह्या तितून आयज एक भुकंप जालो आसा ते तितून 3 जाणांक मरण आयलें आसा आनी 6 जाण आसा ते अजून बेपत्ता आसा। हेच्यो दोनूय बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। तातूंतली एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आसाम ह्या राज्यांत हुंवार आयिल्ल्यान सुमार 37 जाणांक मरण आयिल्लें आसा। फुडें वचुया आमचो न्यूज एंकर गौरीश हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट।
आपण आयज पत्रकार परिशद घेतली तातूंत तांच्यांनी आरजेचेच बरेच फोग काडिल्ले आसा कित्याक की सांदांद्रे मतदारसंघात आजोशी मंडूर पंचायतीन प्रिस्कॉन ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्ल्यान तातूंत थळावो आमदार जो आसा विरेश बोरकार हाचो हात आशिल्ल्या शिवाय किंवा ताका विश्वासात घेतल्या शिवाय हो प्रकल्प थंय येवपाकूच शकना असो दावो आपान पत्रकार परिशदेंत केलो. आपाचो फुडारी रामराव वाघ हाणें आतांच्या पंचायतीचेर म्हणजेच आमदार विरेश बोरकर आसात पंचायतीचेर लेगीत आरोप केल्लेलेच आसा. त्याच भायर जी फाटली पंचायत आसा त्या पंचायतीन लेगीत ह्या प्रकल्पात खूब घोटाळे केला. त्याच बरोबर माजी सरपंच हाणें तो ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवन त्याच बरोबर हितून घोटाळो करून एक फ्लॅट सुद्दां तेणें विकारिल्ल्याचो दावो आनी आरोप आपाचो फुडारी रामराव वाघ हाणें केला. गोंय वाचोवपाची भाशा करपी आरजी पक्ष आपल्याच मतदारसंघात मेगा प्रकल्पांक परवानगी दिता आनी हातूंत आमदाराक कांयच कित्याक खबर ना अशी नाना प्रकारची आरोपां जी आसा ती रामराव वाघान केली. त्याच बरोबर मजगती आरजीन काल पत्रकार परिशद घेतलेली शेनवारा हातून जो आजोशी मंडूर पंचायतीक आरजीचो जो तेंको आसा तो तेंको तांच्यांनी काडून घेतला अशें म्हणून आमदार विरेश बोरकारान सांगिल्लें आसा. कित्याक की आपल्याक विश्वासात घेयनासतना तांच्यांनी ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिला असो दावो करीत तांच्यांनी मंडूर पंचायतीचो तेंको जो आसा तो काडला आरजीन. गौरीशान आमकां एक म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा. फुडें आमचे न्यूज एंकर समिधा कडल्यान ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. फेरीबोट आणि प्रवासी बोटींच्या सुरक्षेचे ऑडिट जावंक नाशिल्ल्यान कसली दुर्घटना घडपाक शकता. तर 2 दिसां पयलींच बिट्टोणा प्रवासी बोटीक उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयली. तर फाल्यां कसली वायट दुर्घटना जाल्यार ताका जापसालदार कोण असो प्रस्न जो आसा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी उपराशिल्लो आसा. तर फुडल्या 15 दिसां भितर कॅप्टन ऑफ पोर्टान बोटींचेर काम करपी कामगारांचे ऑडिटाचो अहवाल सादर करचो अशी मागणी तांणी केल्ली आसा. आनी दुसरी म्हणजे गोंयांत नवी कॅसिनो बोट कशेंच हाडपाक दिवचे नात अशें बी तांणी स्पश्ट शिटकावणी बी दिल्ली आसा. आज पत्रकार परिशद जाली काँग्रेसीची त्या वेळार तांणी हें सांगिल्लें आसा. ही एक बातमी आसा. ह्यो ज्यो आमचे न्यूज एंकर तशेंच सब एडिटरांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर गोमंतकाचे टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.